टुरिझम प्रकल्पाक गोंयाक केंद्राचे फंड मेळप बंद जाला। मिकी पर्यटन मंत्री आसतना मेळिल्ल्या 45 कोटी फंडाची युटिलायझेशन सर्टिफिकेटाक केंद्राक अजून दिवंक नाशिल्ल्यान आनीक फंड मेळना जाला म्हणून जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्राल सांगता। त्या वेळार काँग्रेस सरकारान ते पैसे भलतेच कडेन काडिल्ले आणि सध्या बीजेपी सरकाराक पदरचे मोडून ते प्रकल्प तडीक लावंक शक्य ना। काय पुराय जाल्ले प्रकल्पांचे यूसी दिवन आणि शक्य नाशिल्ले प्रकल्प रद्द करून फंड हाडपाच्यो खंय हालचाली चल्ल्यात। दिगंबर कामत सरकारान मिकी पाशेको पर्यटन मंत्री असताना हे 45 कोटी रुपया केंद्र सरकारान दिल्ले। 75% आपलो वाटो घालून 7 वेगवेगळे पर्यटन प्रकल्प उबारपाची ती येवजण। पाट्यावेलो मल्टी स्टोरीड पार्किंग प्रकल्प ह्याच येवजणेतलो। फर्स्ट टाइम सेंट्रल फंड मिकी जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर आसलो तेन्ना हाडलेले 2000 म्हाका दिसता 8 सालान 9 सालान आणि तेन्ना तेणे ऑलमोस्ट 44.5 करोड हाडलेले सेंट्रल फंडान। तितू बागा सर्कीट, फातोर्डा सर्कीट, मागीर गोवा हाट, मागीर इंटेग्रेटेड प्रोजेक्ट म्हणजे ते पार्किंग लॉट तितू येयले आणि कोलवा आणि IHM हे बिल्डिंग देखो आमी जे आज पर्यटन भवन बसता तेन्ना तेणे ते 44.5 करोड हाडलेले। पूण 44.5 करोड हाडले म्हण मागीर तेणे कांयच काम करूं ना। आता हे प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे फंड पयलीं आमी काँग्रेस म्हणटाले 2 वर्सां, आता एक वर्स जालें आमचो बीजेपी सरकार आयला, आतांय आमकां पयशे येना। कारण ताका कितें आसा, पोलीचे हे 44.5 करोडाचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमी दिना, त्या प्रमाण आमकां दुसरे पयशे येना। ह्या योजनेतले काय प्रकल्प रद्द करून आणि पुराय जाल्ल्या प्रकल्पांची युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां केंद्राक दिवन उरिल्ल्या प्रकल्पांक आनीक फंड हाडपाची सरकाराची धडपड चल्ल्या। आता फातोर्डा आमचे कडेन ते जायना पूण आमी ते ड्रॉप करून परतून रिवायज करून परतून प्रोजेक्ट घेवपाक केला। तसोच गोवा हाट टोटली स्क्रॅप केला, कित्याक ते गोवा हाटान फिजिबिलिटी कांयच ना। बाकीचे इश्यू आशिल्ले कोलवा आमी कोण NGOन ते बंद केलो, आता तो इश्यू ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट जावपाक येयला। मग अशें करून ते प्रोजेक्ट अर्दे कुटे उरल्या। आता स्टेट गव्हर्नमेंटान आमकां सांगला तितले आमी ऑलमोस्ट 22 कोटी 23 कोटीचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या। उरलेले 15-20 कोटीचे जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक जाय ती आमी प्रयत्न करता की दिवपाक। आता म्हाका दिसता हे प्रोजेक्ट ड्रॉप करता फातोर्डाचो आणि गोवा हाट ड्रॉप करून आमी ताका सांगता आमी प्रोजेक्ट घेना, पूण परतून आमी ते हे करून परतून फातोर्डाचो प्रोजेक्ट आमी घेतले। अशें करून आमी आता ह्या विकाक एंड ऑफ दीस वीक आमी दिल्ली वचपाचे आसा की युटिलायझेशन सर्टिफिकेट खंय आवा शिवा करून ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमची तयार जातली तेन्ना आमकां फुडले प्रोजेक्ट आमकां करपाक मेळटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवास। वास्को साउथ वेस्टर्न रेल्वेन बांदिल्ल्या कम्युनिटी हॉलाक लागून पावसाचे उदक तुंबून घरांनी घुसता। अजून पावसान नेट सारको धरिल्लो ना। उदकाची वेवस्था आतांच केली ना जाल्यार घरां बुडटली म्हूण थंयच्या लोकांक हुस्को। वेस्टर्न रेल्वेन पावसाचे उदक वचपाची वाट बंद करून कम्युनिटी हॉलाची वणत बांदिल्ल्यान उदक आडावता म्हूण थंयचो लोक बोवाळ मारतात। लोक बोवाळ मारता म्हूण वास्कोचो आमदार सुवातेर नजर घालून गेलो। ते पळय त्या वाटेन सगळे हे बांधला न्ही, सगळे उदक मरे त्या वाटेन येता आणि त्या वाटेन रोड आहा, त्या रोडाचे उदक बी ह्या वाटेन येता म्हणल्यार आनी स्विमींग ऑपरेशन भरता सगळे उदक वचपाक तागत ना। आणि आता पावस इतले जावंक ना रे अजून, फुडें आनी पावस खूब आहा। अजून एक वरा भितर इतलें भरला म्हणल्यार आनी समज 2-3 दीस पावस जाल्यार कितें जातलें। आमचे मॉन्सून वर्क जेन्ना आमी केल्लो तेन्ना आमी जाता तितले पूर्ण गटर्स आमी क्लियर केल्ले, पूण कालच्या एका पावसान आमकां अशें दिसून आयलें की हे सोनिया अपार्टमेंट्स, हेलेना अपार्टमेंट्स अश्यो 4-5 बिल्डिंग्यो आशिल्ल्यो ते उदक भरलें आणि तेच उदक रस्त्यार आयलें। त्या खातीर जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें काल तेन्ना अशें दिसून आयलें की रेल्वे ऑथॉरिटीजान जाणें एक कम्युनिटी हॉल बांदला ताणें तें उदक वचपाचो जो फ्लो आसा, जी वाट आसा ती ताणें ब्लॉक केल्या आनी ते म्हणटा तुमचें उदक आमी घेवपा ना। उदकाक पयली आशिल्ली तशी वाट करून दिवची म्हूण आमदार कार्लोसान रेल्वेक सांगला। हिंगा थोडे पब्लीक इश्यू आसलेले पब्लीक, एक म्हणजे फ्लडिंग आलेले आणि एक म्हणजे दॅट सम रेल्वे कंपाउंड वॉल नियर द वॉल विथ इन द रोड वायडनिंग एरिया आणि एक म्हणजे लिकेज हिंगा आता मुवी आहा थिंग सकल। आता हिंगा मेजर म्हणल्यार आमची ती फुडली स्वतंत्र पास सगळी ती बिल्डिंग बुडटा, हिंगा बुडटी तुमी येयलेले सोनिया अपार्टमेंट्स आहा, मागीर हेलेना अपार्टमेंट्स आहा। ताका लागून तांकां आतां सांगपाक जाय की हे आतां कॅचमेंट एरियान तुमी आतां फिलिंग केल्या ते आतां काडाय, नाल्यार आमच्या लोकांक त्रास जातले। हाचेर कितें करता काय म्हूण रेल्वे अधिकारी लल्लन कुमाराक विचारल्यार तो तोंडूच उगडूंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। सरकारान गोशाळांक आदार करपाक म्हूण बजेटांत तरतूद केल्ली, पूण अजून मेरेन एकाय गोशाळेक सरकारान आदार दिल्लो ना म्हूण गोप्रेमी सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात। सरकारान तरतूद केल्लो पैसो खंय गेलो काय म्हूण गोवंश रक्षा अभियानाच्या हनुमंत परबाचो प्रश्न। गोशाळा
गोया खातीर दीस रात वावुरता. सरकार मात कांयच करिना. गोवंश रक्षा एक्टिव्हिस्ट 20 तारखेर पणजे रॅली काडटले. एक्झिस्टिंग गोशाळा आसा त्यांच्यानी सगळो प्रस्ताव दिल्लो आसा. कितें कितें थंय आमकां कमतरता आसा, कशा प्रकारे हेल्प जाय. सरकारचो अजून एकूय पैसो खंयचेच गोशाळेक वचोंक ना. हे दुःखदायक स्थिती आहा. बजेटान प्रोविजन केला ते दिलो कोणाक हेजें आमकां उत्तर जाय. थंय एक्सिडंट जातात, पडटात, थंय उबारपाक डिपार्टमेंट कोणूच वचना. डिपार्टमेंटान बेश्टी थंय टोल फ्री नंबर जाहीर केला. तुम्ही केन्ना डायल करून पळया, कसलीच त्यांची प्रतिक्रिया मेळना, कसल्याच प्रकारचे सहकार्य नासता. मागणी करता की सरकारान ज्यो संस्थांनी प्रस्ताव दिल्ले आसा तांकां ती गाडयो दिवच्यो, जेणे करून आमी एम्ब्युलन्स सर्व्हिस करतले जाल्यार व्हेकल जाय पडटा. थंय ड्रायव्हर्स आसता, स्टाफ आसता, त्यांचो सॅलरी दिवप गरजेचें आसा, ते तेंच्यांनी दिवचे. त्यानंतर रॅली जातली. ही पूर्ण पणजी जी परिसर आसा, आझाद मैदानापासून संपूर्ण पणजी मार्केट सगळीकडे रॅली जावन परत त्याचे समारोप सांतिनेज पासून ती येवन परत पणजेच थंय समारोप जातले आणि त्यानंतर महाप्रसाद आसा. 17 ते 19 जुनाक तपोभूमीन गोकथेचे आयोजन केला म्हूण हनुमंत परबान सांगले. या वेळार गोपाळ मणिजी महाराजाची उपस्थिती आसतली. 17 तारीख सांजे 4 वरांचेर बरोबर 4 वरांचेर श्री क्षेत्र तपोभूमी हांगासर ह्या गोकथेक सुरवात जातली. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी महाराज यांच्या उपस्थितीत आणि पूजनीय गोपाल मणिजी महाराज त्या भायर इतर आमचे मान्यवर व्यक्ती यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सत्र जातले. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.